1982 उपरांत हे खेपेच्या हुंवारात 1 मीटर उदक वाडिल्लें दिश्टी पडलां. त्याचे फाटले कारण सोदून काडपा खातीर इन्क्वायरी कमिशन बसयात मगोबाचो सुप्रिमो सुदीन ढवळीकारान मागला. गोंयांतले हुंवार परिस्थितीक पुरायेन डिझास्टर मॅनेजमेंट जबाबदार आसा. हो विशय अधिवेशनात ते लावन धरतले तेणें सांगला. दिवचल साखळी पेडणेच्या इब्रामपुरा हुंवार येता हे आयकल्ले, पूण 70 सावड्डे धारबांदोड्या सारकिल्ल्या तालुक्यांनी बुट्टी आयली. ती मनीस निर्मीत असोय ताणें आरोप केलो. तालुको बुट्टा. हवामान खातें राज्यांत रेड अलर्ट जाहीर करता तरीकय भाजपा सरकारान कितेंच हालचाली केल्यो नात. डिझास्टर मॅनेजमेंट नांवाचो प्रकार अस्तित्वांतच नासलो असो आरोप करत हुंवार प्रकरणाची खरसाणेन चवकशी जावची अशें ताणें मागला. हो विशय अधिवेशनांतय लावन धरतले अशी ढवळीकारान शिटकावणी दिल्या. काल जे कितें गोंयांत 3 दिसां पयलीं जालें हेका जबाबदार कोण? डिझास्टर मॅनेजमेंट. आमी मागणी केले काल. ह्या ज्या भयंकर जो पूर आयलो ताका जर कोण जबाबदार आसा हें आमकां जर कळटलें, मागीर हें उदक कर्नाटकांतल्यान कोणी सोडलें, कारण इतलो पावस पडटा केन्ना हांवें ओवरऑल इंचीस पावस काडला प्रत्येक तालुक्याचो. आनी प्रत्येक तालुक्याचो पावस काडले नंतर जेन्ना हायटायड आसता तेन्ना हायटायडान कितलें उदक वाडूंक शकता हाची स्टडी हांवें एनवायरमेंटलिस्टा कडच्यान केल्या, कालूच केल्या. आनी ती करची पडटा हेंच्या खातीर, कारण हांकां अक्कल ना. आनी त्या खातीर हांव इतलेंच जाणा 1982 नंतर 1 मीटर जें आज उदक वाडलें तें कित्याक वाडलें हाजो तांणी जबाबदारी घेवची. हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज सबंद ह्या जी परिस्थिती काल गोंयांत निर्माण जाली इन्क्वायरी कमिशन बसोवचें. आनी जे कोण आनी ही इन्क्वायरी एका म्हयन्यांत कंप्लीट करता इट इज पॉसिबल. एका म्हयन्यांत 70 सारको तालुका बुट्टा, पोंडा सारको तालुका बुट्टा, सावर्डे सारको तालुका बुट्टा, धारबांदोडा सारको हे बरोबर न्हय. बिचोली आनी साखळी हेच्या पयलीं बुट्टाली अशें आमी आयकल्लें. आनी थोडो भाग आमचो पेडणे जो इब्रामपूर सायड आसा ती बुट्टाली हें आमी आयकलां. हें नाका आशिल्लें गोंयांत जें कितें जालां हेका जबाबदार कोण? डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो हेड म्हणून जो कोण आसा ताणें पयलीं रिजिग्नेशन घेवपाक जाय. तांचे 3 जाणांनी पयले ते 3 जाण कोण आसा पळय तांणी ही, कारण डिझास्टर मॅनेजमेंट हेचो अर्थूच खबर ना. बरें, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान 3-4 दिसां पयलीं रेड झोन डिक्लेअर केल्लो. आनी रेड अलर्ट जेन्ना आसा तेन्ना तुमी कांयच करनासतना कशें रावता? ह्या तरेन जशें शिक्षण क्षेत्राचो बोजबारा ह्या गव्हर्मेंटान केला तशीच परिस्थिती आज लोकांचे लायफ रिस्की करून ह्या गव्हर्मेंटान 3 दिसां पयलीं केला. आज कितलेशे लोक साल्वार जाले ते आमचे यंग जनरेशन गोंयांत आसा. आमचे म्हणजे मगो पक्ष म्हणना जे यंग जनरेशन मुखार सरलें आनी वाचोवपा खातीर डिझास्टर मॅनेजमेंटान सादी होडी सुद्दां खांडेपार भागांत दिवना. सादी होडी सुद्दां तांचे कडेन नाशिल्ली. म्हणजे अशी परिस्थिती डिझास्टर मॅनेजमेंटाची आशिल्ली. कलेक्टर आनी बाकीचे सगळे ह्या ताचेर इन्चार्ज आसता आनी ताचे वयर मुख्यमंत्री आनी ताचे सकयल बाकीचे आसता. हे सगळे सिरियसली घेवन हेचेर कमिशन बसोवचें, एका म्हयन्यांत ताचो हें करचो आनी त्या प्रमाणे एक्शन घेतली गेली वचपाक जाय. आनी हें आमी एसेंब्लींतून आमी डिस्कस करतले आनी हो इश्यूय आमी एसेंब्लींत हाडटले. गोवा 365 खातीर पणजेचे निर्शा शेख.